बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. बांबडीनो सगळ्यांक तुमकां मागीर मोगाचो येवकार आजच्या मिसाचे भेटींत आमची मनां काळजान उबारून देवाक दिन वासुया. मिसाची ते समाजची कार्मिना डिसोजा ही आमची भयणी पासून आमी मागुया आज तिची गोची पयल्या वर्साचो उगडास करतात. सर्गीच्या बापान कार्मिना आमच्या भयणीक सासणीक विसवांत घे म्हूण मागतना आंतोन मंतेर ही आमचे भाव पासून मागुया. ताकाय देवान आपले शांतींत आपले विसवांत आपल्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो भागेली करूं. तशेंच मागुया आज आपलो लग्नाचो दीस वार्षिक दीस पाळटल्या सेबी आनी मारिया डिसिल्वा हांचे पासत आनी आपलो वाडदीस समारंभ केल्या सामुएल आफोन्स हे आमचे भाव पासत आनी हे सगळी आमची मागणी देवाक मानता भाशेन जावंक आमी असोक पातकी म्हूण ओळखून देवाची आनी एकामेकाची भक्षणी मागून हे मिसा बेटीक तयार जावया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून दोनान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांचो कुंवार मरीक सगळ्यां दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वपदवीदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. सर्वपदवीदार आनी सासणेचे देवा सगळ्यो आमच्यो कोन्यो तुजे कुशे प्रमाणे जायशे कर. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवान आमचें जिवीत बरें कोन्यांनी बरोच वचूं आनी कार्मिना आमचे भयणीक तुजे सासणीक विसवांत वांटो फावो जावं. आमी मागता आमचे सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणेच्या सासणांक. आमेन. बसूया. सामेलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सरस्परान नातानाक दाविदाशी धाडलो. ताजेशी येवन ताणें सांगलें, एका शारांत दोग मनीस आसले, एक गिरेस्त आनी एक गरीब. गिरेस्ता लागीं मेंढऱ्यांच्यो आनी गोरवांच्यो जायतीं हिणां आसलीं, पूण गरीबा लागीं एकूच शेली आसली आनी ती बी विकती घेतलेली. तिका जेवण खाण दिवन ताणें बरे भाशेन पोसली
आनी ती ताच्या भुरग्यां बालां सांगाती वयर सरली. ताचेंच खाण खाताली, ताच्याच काशांतलें पियेताली आनी ताच्या होड्ड्यार न्हिदताली, कित्याक तो तिका आपले एक दूव जाल्ले भाशेन लेखतालो. पूण एक दीस एक पावणो त्या गिरेस्तागेर पावोन सरलो. ताका जेवण करूंक त्या आपल्या खाशा एका मेंढऱ्याक वा पाडकुल्याक मारूंक तयार ना जालो. पूण त्या गोरिबाची शेली मारून आपल्या पावण्यांक ताणें जेवण तयार केलें. हें आयकून दावीद त्या गिरेस्ताचेर बरोच गरम जालो आनी ताणें नातानाक म्हणलें, देवाच्यान अशें केल्या त्या मनशाक मरण फावो. असलें कर्तूब ताणें केलां आनी मात तरी दया दाखोवंक ना देखून ताणें एके शेलेक 4 शेल्यो फारीक करूंक जाय. तेन्ना नातानान दाविदाक म्हणलें, तूंच तो हो मनीस. सोरेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, म्हजी बेपरवा तुवें केली आनी हितीत उरियासाचे बायलेक तुजी पोतीन करून घेतली देखून तुज्या गोरण्या तलवार केन्नाच कोसरची ना. सोरेस्पोर असो उलयता, तुज्याच गोरण्यांतल्या हांव तुजें वायट उपजल्लें करतलों आनी तुज्याच सुजरां तुजेच बायलांक काडून तुज्या पेल्याक हांव दितलों आनी ह्या वताच्या उजवाडा तो तुज्या बायलांक घेवन न्हिदतलो. तुवें केल्याय तें गुपीत केलां तर हांव आख्ख्या इस्रायलाचे नदरेक मुखार आनी वताच्या उजवाडा ह्यो सगळ्यो वस्तू करतलो. दाविदान नातानाक म्हणलें, म्हज्या सोरेस्पोराचेर हांवें पातक केलें. नातानान दाविदाक समजायलो, सोरेस्पोर तुजें पातक बक्षिता, तर मरचो नाय. तरी असलें कर्तूब करून तुवें सोरेस्पोराची बेपरवा केली देखून तुका जल्माचो आसा तो भुरगो मरतलो. मागीर नातानान आपल्या घरा परतलो आनी उरियासाचे बायलेन दाविदाक दिल्लो त्या भुरग्याचेर सोरेस्पोरान कास धाडली आनी तो चड पिडेस्त जालो. देवान आपल्या भुरग्याक पासत दाविदान आपल्या भुरग्या पासत प्रार्थन मागलें आनी उपास केलो आनी भितर वचून सगळी रात तो जमनीर न्हिदलो. ताच्या घराचेर कारबारी आयले आनी ताका जमनी वेलो उठोवंक आग्रो करूंक लागले. पूण तो कबूल जायना जालो आनी तांच्या बरोबर जेवलोय नाय. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, निर्मोल कालीज रचून म्हाका तूं दी देवा. सगळीं म्हणया, निर्मोल कालीज रचून आमकां तूं दी देवा. निर्मोल काळीज रचून घाल तूं होड्ड्यांत म्हज्या. तीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, निर्मोल काळीज रचून म्हाका तूं दी देवा. तुजे सोडवेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मन म्हाका तर तूं करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सुरशी पातकी परतून येते सायबा. जबाब, निर्मोल काळीज रचून म्हाका तूं दी देवा. देवा तारका म्हज्या दोयन म्हाका निवार. सगळे तुजे दया वाकाणटलो सायबा. तुजें किर्तन सायबा म्हज्या ओंठार तूं घाल. वाकाणेची उतरां. जबाब, निर्मोल काळीज रचून म्हाका तूं दी देवा. उद्गाराक उबी रावया. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणेचें जिवीत मेळटा.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्याही सोबी असो. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिय. त्याच दिसा सांज जातोच जेजून शिसांक सांगलें, आमी पौतोडी या. आनी त्या लोकांक सोडून ताका आसुल्लो तसो ओड्यांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनीकूय ओडीं आसलीं. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी ओडें उदकान बरोसोर ल्हारां ओड्याचेर फुट्टालीं. आनी तो वेऱ्याशी उशाचेर न्हिदलोलो. ताणें ताका उठोवन म्हळें, गुरुजी, आमी बुडटा तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हळें, थंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हळें, तुमी इतले बेजूळ कित्याक? अजुनूय तुमकां बावार्थना? तेन्ना ते जोबोर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण गाय? तर वारो आनी दर्या पुरान ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. भयणी बाबांनो, आयचें देवाचें उतर आमकां खूब खूब आमच्या दिसा दिसपट्टे जिविताक शिकोवन दिता. तुमी चितान पयलें वाचप आयकलां जाल्यार नातान प्रवादी दाविदाशी वेता आनी ताका म्हणटा, तूंच तो हो मनीस जाणें हितीत उरियाचे पोतिणीक आपली पोतीण म्हणून घेतली आनी ताका मारूंक लायलो. नातान दाविदाशी वसूंक आनी ताणें केल्लें पाप ताच्या दोळ्या मुखार दवरूंक भियेना. देवाचे नोदरे बोलो दावीद भूंय पडटा. ताका देवाचो रस्तो दाखोवंक नातान प्रवादी आपलो ताळो उखलता. भयणी भावांनो, आयच्या समाजान आमकां जाय ते नातान प्रवादे सारके जाय मनीस समाजांत, वाड्यांत, गांवांत, शेजाऱ्याक, कुटुंबांत कितें वांकडे चलता ताचेर निशेध मारूंक, ताळो उखलूंक आमी भियेता. आमकां जाय नातानाचो ताळो. हो ताळो उखलून जंय काळें आसा तें काळें आसा म्हूण सांगूंक, जंय दोयां आसा तें दोयां आसा म्हूण सांगूंक आमकां नाताना भाशेन बळ जाय, देवाचें मन जाय. आमी गोंयकार, आमी म्हणटा आमकां कित्याक पडलो? आमकां कित्याक पडलां? अशेंच कितें जालें न्ही? हेजें व्हडलें बिल्डींग थंय ओल्ड गोवा हेरिटेज सायटीचेर येवंक रातयां भितर जायत्यांनी घोडे पयल्या जाले. ते वटेन फेरी बोटींतल्यान जायतो दिवाडेचो लोक येता. घोडे जायत्यांनी म्हणल्यार जाले, आमकां कित्याक पडला? बांद न्ही, कोण बांदता? असोच तो नातानाचो ताळो जो दाविदाच्या कोशयेसाक लागता आनी दावीद रोडटा. म्हजे मांयच्या कुशव्यांतान पातकान हांव जल्माक आयलां, म्हजी काकूट कोर साहेब. आपली चूक ओळखता, पातोक रोडटा. काकूट सरा देवा, काकूट करून दाखय. हे दावीद ओळखूंक पावलो. नातानाचो ताळो ताचे कानार आनी ताचे कोशयेसाच्या ताळ्यार पावलो. बाबा म्हणिनो,
आयच्या समाजांत आमकांय नातना भाशेन मनीस जाय. आमच्या गोराब्यांत, शेजाऱ्याक, वाड्यांत, समुदायांनी, गांवांत कितें घडटा, आमचे सुपुल्ले माणकुले गोंयांत कितें घडटा ताचेर निशेध मारूंक, ताळो उखडूंक देव आमकांय नातना भाशेन जावंक आपयता. शुभ वर्तमानांत बाबा मडिनो आमचे दिसा दिसपट्टे जिविताची गजाल ती. पळयात जेजू म्हणटा पोलतडी या, आपुणूच सांगता शी सांग, लेट इज गो अक्रॉस. पोलतडी या म्हणटा आनी ते शीस तयार जातात. नोकळो जावन आमकां वादळ मोड मेळटलें, आमी मरूंक पावलेल्या भाशेन दिसतलें. आनी जेजूच एके भाशेन हें वादळ मोड हें करता. ते ताका म्हणटात आमी बुडटा तें तुका कांयच पडूंक ना. आमचे दिसा दिसपट्टे जिवितांत बाबा मडिनो आमी बुडटा कशें दिसता. कुटुंबाचो एक वांगडी अकस्मात मोरता, मोर्न घरान भितर सरता जेन्ना when we least expect death knocks at the door. We are shattered. आमी दोतोरागेर वेता, दोतोर म्हणटा तुका चड भिरांकूळ पिडा जाल्या. आमचेर एक तुफान वादळ मोड येता, सिरवीस वेता. कोण परिस्थिती आमच्या दिसा दिसपट्टे जिवितांत आमी अनुभवता, आमी बुडटा अशें दिसता. तेन्ना जेजू आमचे बरोबर आसा, ताचेर नदर घालूंक आनी शिसा भाशेन ताकाय आमी म्हणूंक गुरुजी आमी बुडटा, आमकां वाटाय. आमी जायते फावटी विसरता. Sometimes he himself makes things happen for us. तुमी इतले बेजूळ कित्याक? तुमकां भावार्थना? ओ कोण गाय वारो आनी दर्या पुऱ्यान ताचें आयकतात, शीस अजाप जातात. बाबुडीनो आमच्या जिवितांतलीं मोडां, आमच्या जिवितांत येतले हाल उपद्रे, आमच्या जिवितांत येतलीं तरेतरेचीं आव्हानां, ती तोंडावपाक जेजू आमचे बरोबर आसा. तो आमची वाटेचो सांगाती. तुमी आनी हांवें ताका म्हणूंक जाय आमचीशी राव. In the tempests of our life, in the daily events of our life, stay with us. आमचे बरोबर राव. आनी जेन्ना ही तुफानां हें मोड आमच्या जिवितांत चडशें दिसता, आमी म्हणूंक जाय आमी बुडटा सायबा, आमकां वाटाय. तोच जेजू ह्या अवताराचेर आमचे बरोबर येता. जाणें हें मोड थोंडायलें आनी शिसांनी म्हळें, दर्या आनी वारो ताचें आयकतात. ओ कोण गाय आमचे बरोबर आमचे जिविताचे वादळ मोडांनी तो आमकां सांगात दिता. बिटोने वेळार गायोन गावया. C18 याज्ञिक उंडो समर्पिता, पेज 36. C18, पेज 36. Yagnīk undo समर्पिता, आमची मोनां समर्पुया. याज्ञिक उंडो तयार करता, काल
भयणी भावंडू आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या सत्वे बलिदान आपल्या मोनकनीक मोहिमेक आमच्या न्याकी पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मारून घेवन सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची देणी आनी आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पाव. आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वैवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी सासणाचे देवा सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बाबरतान ताचें पुनर्जिवनपण परगटा. तीर बरमशान ताचें मोहिमेव तेण्याक आमी ओतरेकता. देखून सगळें तुझा भोगता सांगाती निरंतरी आमी ताची स्तुती गायता. Povit, 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 dororanzo solvesportu, sorganik संसार भरल्या तुझ्या वैभवान, उत्सर्गीन तुका सय सय, सर्वेस्वराचे नावीन्य ताका सय, उत्सर्गीन तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातूंतल्यान पियात. तुमचे रक्ताची काल्स. नव्यानी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबरताचो गूड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगती बागेवन जुसे तिचो पोती बागेवन धर्म दुता बागेवन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजे मूय मागावूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक भयणी भावनो, आमच्या जिविताची वाटेर जेजू आमचो सांगाती आमकां आपल्या जेवणान पोसता. आमी दिसा दिसपट्टे जिविताची मोडां तुफानां वादळ आमचेर येता तेन्ना आमी तांकां फुडो करूंक तोच आमकां धीर बोल दिता. ताचे बरोबर आमी सदांच जैतिवंत. ताचे बरोबर आमी सगळे तरेच्या आव्हानांक फुडो करूंक शकता. तर आज जेजूचे जेवणाक वांटो घेवन आमचे जिवितांत येतले वादळ मोडांक आमी बोडान फुडो करूंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीय, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राय चमका येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो त्रास आयज आमकां दी, आनीक आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं तूं आमचीं पातकां बगोस. आनीक आमकां तावडेर पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशानत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पृथ्वी आनीक मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मृतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमीन. जीवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवी असो. एकामेकाक मोगान शांतीची खुणां दिवया. देवाचे शिरे संसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. वारो आनी दर्या देखून ताचें आयकता. कोण गायो जिवे देवाचो पूत आमचो सर्वुंडार जेजू पळय. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. येदाचे जेवणांत भक्तीपणी आतां वांटो घेतिली आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावया. D15 जेजू म्हाका तुजी गरज, पेज 55. D15 पेज 55. जेजू म्हाका तुजी गरज, सुखे सोमी सोशे
तुझे 보고 막 나지니 나볼 예수 아니 보니 तुझे 보고 막 나지니 나볼 예수 아니 보니 미타오 예수 분나갈사 तेला बोंगी तेला वीने कातोलोलो रुकाकानो बिगोलोलो कुरिसानो कातोलोलो रुकाकानो बिगोलोलो कु리사नो तुझे 보고 나지니 나볼 예수 아니 보니 तुझे 보고 막 나지니 나볼 예수 아니 보니 प्रार्थूया. देवा आमचे मोगाल बापा, तुझे कृपेन तुझें जिवीत आमकां मेळटा. हे तुझे बोव वर्ते देण्यांत आमची खरी व्हडवीक आसा म्हूण ओळखूंक ती आमी सदांच भोगूंक आमकां फाव कर. क्रिस्त आमचे सुरमिया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, फाल्यां इंग्लीश भाशेन मीस 9 वरांचेर जातलें. 10 वरांचेर आमच्या भुरग्यांचो पयलो कुमन्यांव, कोंकणी जल्म आसा तांच्या भुरग्यांचो पयलो कुमन्यांव 10 वरांचे मिसार. किरीत भाशेन ह्या आमच्या सुपुल्ल्या भुरग्यां पासत मागुया. पयलीच फावट जेजूक ती आपले काळजान घेतात. हो जेजूत आमचे तांचें सगळें वाडूंक, ती कुरपेन जाणवायेन पिरायेन वाडूंक तांच्या आवय बापायचो आनी आमचो सगल्यांचो मागण्यांचो तेंको सांगात तांकां दिवया. तांचे पयले कुमन्यांचे मीस 10 वरांचेर. आज सांजे 4:30 वरांचेर तांकां कुमसारां पयले फावटी ती कुमसाराचो संस्कारांत वांटो घेतली ती आनी तांचे आवय बापाय. तांचे बसत आमी किरीत भाशेन मागुया. मिसां आमची सदांचे भाशेन 6:30, 8, 9, 10 आनी सांजे 5:30. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. शेवटाक गायन गावया. F7 जेसूक आमचे मदें दवरून पेज 88. F7 पेज 88. जेसूक आमचे मदें दवरून एकामेका प्रितीनाक दिवून सोल्या आमी परतून घरा ताच्या मोगाक पुरशाक जिगून. जेसूक आमचे मदें दवरून एकामेका प्रितीनाक दिवून सोल्या आमी परतून
cha moga muchachiku Jesus solo moga rosto amidoria Peleo takri Jesus keri Peleo takri amidoria Peleo takri Jesus keri Peleo takri amidoria Jesus kamchi moledoru Enga meka breathing out you Solia mi porto